A46. Spirita sunya angka ikutai dai Dewi tujuh pernah sunya jiwit tu berdai Darbar Raja Sarveswara tu kami वंदिता महिमा तुझी सदा सदा कारसातो देवासा. या मिसाची ते सभा हे प्रिय आसात. अर्गामी सितात राजेश विल्मा पायस एलियार पदाव फ्रांसिसचा प्रत्येक ते सभा खातीर मी सितात. तशेंच आमची सहसभा आम्ही समी कर दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मगाळ भाऊ बहिणीनो एकट आमचा हांव एमिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सर हांगासर जमल्या वाजता आयची देवस्तुती आमकां दंडोवन मागणे आनी दान धर्म ह्या विशयांत शिकयता आनी हे संगती आमकां देवाक लागीं लागीं व्हरता म्हणलो संदेश दिता आसतना आमकां साबार फावटी आमच्या काल्यांती प्रमाणे हे सगळी करूंक अवकाश आसलेल्यार ते आमी गळसून घेवंक ना. त्या वेळा खातीर त्या सुखवण्या खातीर आमी दूख भोगया आनी ह्या पवित्रतेंत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सपातकां आमची वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुकन्या सर सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें सगळी पातकां केल्यात. ओमचो अपराध ह्या प्रभुसान संकार मरी सगळ्या देवता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर्पद्वेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सुसनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुस आमचो बरवसो आनी आमचे बोड आमी इतली आसक्त की तुजे विनय आमच्यान कांयच करूंक नजो.
सगळ्या काळजान आनी सर कन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेच परान एलियाक एके वाऱ्या सुळयेंत सरगार वर्सो आसलो तेन्ना एलिया एलिशा सोवे गिलगलातावन भायर सरलो. एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेच परान म्हाका जॉर्दनाक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सपूत हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगी सांगाता गेले. 50 प्रवादी तांच्या फाटल्यान गेले आनी हे दोग जॉर्दनाचे तडी रावले तेन्ना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दगलो काडलो आनी तो दडून उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पलतडी पावले. ते पलतडी पावतच एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सरशिल्लो काडून पयस व्हरचे आदी हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळ्ळो. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलाय तें दिवंक सोंपें न्हय, पूण म्हाका तुजे सरशिल्लो कसो काडून वयर व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तुका तें मेळचें ना. ते उलयत वेताना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सरगार चडलो. एलिशान हे देखले आनी ताणें ओडल्यान बोब मारले, म्हज्या बापा, इज्रायेलाच्या रथानो आनी रथ सावारानो. तो ताचे नदरे मुखलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपली वस्त्रां घेवन पिंजली आनी तांचे 2 वांटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दगलो विंचलो आनी तो पाटी वचून जॉर्दनाचे तडीर रावलो. ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दगलो घेवन तो उदकाक मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्पोर एलियाचो देव खंय आसा. ताणें उदकाक मारतच ते 2 वांटे जाले आनी तो उतरून आलतडी आयलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. श्लोक सर्वेस्परचेर विश्वास दवरतले धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा तुजे भयभक्त आदारतल्यांक तुवें दाखयले उदार म्हूण, तुजो आसरो सोदतल्यांक सकळा हुजेर तुवें केले उपकारा कितली वर्ती. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलबाच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुजे सादरे स्थानांस तांकां तुवें लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबांतले राखच्याक तुवें तुज्या तांबांस तांकां आसरो दिताय. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुम्ही सर भक्तांनो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गर्व्यांक कितें फावो ते कठिनायेन फारीक करता. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पालता म्हणटा सो मी. तोवाल म्हजो बापय तांचो मोग करता आनी आमी दोगी तेजेशी येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं.
तुमचे सुबे आसो देवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारिणाचें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मोगल्यान कोंब वाजय नाका. कपाटी, सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन सभाशकी सोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येतळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येतळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रुयग, दार तांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्या आनी बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजे मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मागणे, दान धर्म, उपास केल्ले वरवीं आमी प्रतिफळ देवा थावन जोडून घेता. आतां पयले सुवातेर मागणे आमी हरएकली आमच्या जिवितांत करता. दिसपट्ट्या जिणेंत देवाचो आदार आमी मागता. थोडे फावटी आमी आमच्या कम्युनिटींत वा सांगातपणांत सक्ता सांगाता आमी मागणे करता. आनी थोडे फावटी आमी वैयक्तीक रितीन आमी पर्सनल प्रेयर करता. जे कितें हांव मागता ते भायल्या देखी खातीर न्हय. जे कितें हांव मागता ते म्हजे थंय बदलावन हाडचे खातीर आनी देवाचो संबंध आमचे थंय रुता जावच्या खातीर. तेंच आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. जर तर आमी मागणे म्हणटा म्हणून सगळ्या संवसाराक गाजूंक न्हय, बगार आमचे थंय बदलावण आमचे थंय बरेंपण जावचे खातीर देवाचो आदार दिसपट्ट्या जिवितांत आमी मागोवंक जाय. तशें जर जाल्यार मागणे करीचे तर जाल्यार कशें मागणे आमी करूंक जाय. आमी आमचेच
गुपित कुडा भितर म्हणजे आपूण आनी देव ताच्या संगाता आमी संभाशण करचें वा उलोवचें ते देखून थंयसर हेर कोणीच आसूंक नजो आनी तशें तूं मागणें करता म्हणून हेरांक कळोवंकी नजो त्या देखून बाप आनी हांव वा बाप आनी आमी ताच्या संगता आमी उलोवचें जावन आसा आनी अशें आमी मागणें केल्ले वरवीं असो प्रतिफळ चड मापान आमी जोडूंक शकता दुसरें जावन आसा दान धर्म हर एकली तांच्या तांके पुरतें दान धर्म हेरांक करन आसात थोडे फावटी दान धर्म आमी करता आमकां शाबासकी मेळसय हेरांनी म्हजो उल्लेख करीसय आनी हेचे की चड जावन आमी दान धर्म करता तर जाल्यार आपणाक आनी हेरांक कळसय म्हणल्यार उद्देशान दान धर्म थोडे फावटी करता पूण हे एका रितीचे दान धर्म जालें पण आनी एक रितीन जेजू आमकां वाट दाखयता जर तर तूं दान धर्म करताय तर जाल्यार तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं उजव्या हातान कितें केल्लें दाव्या हाताक कळना जावं त्या देखून दान धर्म करताय तर जाल्यार तुवें कोंब वाजयनाका व्हडल्यान सांगनाका बगार तुजी गुपीत तूं दान धर्म कर आनी ह्या वरवीं तुज्या जिवितांत देव तुका प्रतिफळ दितलो आनी तिसरें जावन आसा उपास आमकां कळटा उपास केल्ल्या दिसा आमी निमाण्या शुक्रारा दीस उपास करता वा सिंधीच्या बुधवारा दीस उपास करता वा हेर दिसांनी आमी उपास आमी करता आसतना देवाचो मोग आमी समजूंक शकता देवाचे हजरपण आमी समजूंक शकता केदाळाय उपास करता आसतना आमी हेरांक दाखोवच्या खातीर वा हेरांनी तुका विचारचे बरी तुवें करनोचो बगार जर तर तुवें करताय उपास जाल्यार तो तुज्या देवाक मात्र तो कळीत जायचय त्या देखून तुवें उपास करता आसतना आमी उपास करता आसतना गुप्ती तुज्या बापा शिवाय हेरांक कळना ते बरें उपास करूंक जाय उपास केल्ले वरवीं देवाचे हजरपण आमी भोगोवंक शकता आनी आमी तसो प्रतिफळ आमी जोडूंक शकता आयचे तिनी संगती मागणें दान धर्म आनी उपास कितें आमच्या क्रिस्ती जिणेक हाडटा पयल्या सुवातेर मागणें केल्ले वरवीं आमचें जीवन संतोषभरीत दवरूंक शकता आमच्या जिवितांत हर एक दीस मागण्याच्या बळान आमचे थंय उत्तेजन आसता आनी हेरांक कुमोग करूंक आमी वा हेरांक बरेंपण अपेक्षूंक आनी वॉलंटियर जावन वावर करूंक आमकां चड आनी चड प्रेरण देवा तावन मेळटा आनी मागण्या वरवीं देवाचो संबंध मनशा थंय घट जाता दुसरें आमच्या क्रिस्ती जिविताक उपास वरवीं कितें जाता आमच्या कुडीक दंडोनी आमी दिता आनी उपास वरवीं आमी त्याग सॅक्रिफीस आमी करूंक शकता ह्या वरवीं आमी देवाचें हजरपण आमी भोगोवंक शकता देवा थंय कालतेपण आमी कालतें जाता देवा थंय आमी कालतेपणांत ताचे मुखार सरपडूंक आमी शकता आनी तिसरें जावन आसा आमचें भक्तीपण आमच्या क्रिस्ती जिणेक एक वाट जाता पेल्यांच्या देखीक न्हय बगार म्हज्या आनी म्हज्या देवाचो संबंद रुता करच्याक
आणि हे भक्तीपण आमी केल्ले वरवीं आमचे ते संतोष मोग आनंद भरता आणि असे भक्तीपणांत देवाक आराधन केल्ले वरवीं आमचे ते आंतरिक बदलावन येता आणि आमच्या आंतरिक बदलावन वरवीं आमच्या बाह्य म्हळ्यार भायले बदलावन जावंक साध्य जाता। आयच्या पयल्या वाचपांतच आमी पळयलें एलिशा आनी एलियान विशयंत आमी आयकलें थंयसर तांणी मागणे उपास अशें तांणी जेजू देवाच्या आजरपणांत रावोंक तांणी केले आणि ते तांच्या जिवितांत जाता इतले संतोष पर्यंत जिवीत ते जिवंक शकले। ते देखून आमी आमच्या जिवितांत उपास मागणे दान धर्म ह्यो गुटान केल्ल्यो संगती देव आमकां प्रतिफळ दितलो म्हण आयच्या सुवार्तेंत आमकां सांगता। ते देखून आमी हर एक दीस न्ही तरी थोडे दीस इगर्जमतीन नेमियारल्या दिसांनी आमी उपास करया, हर एक दीस आमी मागणे करया, समियाचो सांगात आमी भोगया आणि जे कितें आमकां तांकी परतें हेरांक दान धर्म वा हेरांक कुमोक करूंक आमकां साध्य जाता ते आमी करया। असलें करूंक आमकां हर एक दीस देव कृपेन आनी आशिर्वादांनी भरून दी म्हण ह्या मिसच्या बलिदान वेळार आमी हर एकली मागून घेवया। आमेन। C12. काळजामची मोडासली आता आम्ही तुझी भरली देवो सोम्या देवा तुझे शक्ती तुझे आसेतैका काणिक पवित्र वावडो वैनाची कास जी आमची करू पवित्र उजवाड आमचो सोमिया काणिक घेवनी घेवडो सोम्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या कवयेचा दावा सर्वेस्व मनन घेऊ। देवा आमच्या बापा तुझे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता, तांचे वरवीं आमचे कुडी सोची तूं सांबाळताय आनी ती संस्करून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय। तर कुडी आत्मेच्या पोषणा गरजेचे खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर, हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी। सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया। आमी ती सर्वेस्परात पाडटा, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। वैशामी करून फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सवकाळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय। ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात,
तांचे संगतीत आमचे ताळे मेळून आम्ही तुझी स्तुती गायता. बापा खरंच तू पवित्र, तू सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या अपवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मराचो संकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण तस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनी करारचे रगत पातकांच्या बुकसाने मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेस मनशा पसत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगट परगटुया सोम्याची तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आम्हा सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां तुजे सगती मेल समेजतांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस जी दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिय देवाची माई संगती तिचो पती भगेवन सुजे भगेवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका माडवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदाराच्या आजरामाना धरून तारेशी केलेले प्रार्थन दीर्घेवण म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव तुझे राज काय तुझी खुशी सरकार जाता तुझी संसार आमचा आमचो ग्रास आजमकारी आणि आमचे सुरेला बक्षिता तशी आमची बातका गोस आणि आमकां ताणेन पडून दिनाका पण वाईटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वाईटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितां स्वस्काय आमकां दी. सर्गीचे बागांनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशानात रेखतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतींसर पातकांती सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सस्नाचा आसना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या अपवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियांची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोना पूण तुज्या जात्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. T31. Samia Aula leta dunia आशेता laleta gitu kasda आशेता Samia Aula लेता dunia आशेता laleta gitu kasda tu साय काढत म्याचे आत्म्या कोच्या घटय दिवचे तुझा वासाय काढत म्याचे आत्म्या मोच्या घटय दिवचे तू कर पिता काळीस मुची सुदास कैसर कर पिडार तुझी वाशेता Samia Aula लेता dunia आशेता laleta gitu kasda
प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आम्ही घेतला ते जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण, तुझे सवे आमच्या एकवटाची कुणा, त्याच जेवणावर बी तुझे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय, हे आम्ही मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तावर बी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. ओ सोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. शांती दिवून धाडटा या संसाराक. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका. शांती दिवून धाडटा या संसाराक. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका. धन दिव्याचे कितेंच बाकी नसा. तुझे सुम्या आम्ही पातयेता. कस्त दोनी कितेंच बेगीन आसा. देवीक उतार तुझे दासयता. शांती दिवून धाडटा या संसाराक. संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी म्हाका. सकाळींची वटोनी एजिशाद्रे कळसा. आयच्या दिसाची सर्मची मागणी कमानी कस्ट आमच्या पक्कांच्या परेकपणा बसत आणि अंतरेच्या भोपळी सकाळ मेतान तुवें तुकाच कळना नासतना भेटोवच्या. सवय सेराद्या बसत भगेवत ओंकार मरेच्या. कथावेन काळजा मलिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक सावन मागणेच्या पुस्तकांचेर हृदय बसत आणि पाप सैपान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्या हृदय बसत. हे सर हांव तुका भेटयता. तुझे बसत एजिश्टा पवित्र काळजा. एजिश्टा देव काळजा तुझे रासीव. आजच्या दिसाच्या म्हज्या मागल्याक आनी बऱ्या करण्या मेळची. सर शिक्षा माफी सोडून हांव कशी व्हरता. सम्या जेसू तुझ्या बोदैवी काळजाचे ससाय. राग आमच्या भगवान पाप सैबा. जादू ताका उसवाड कंटाळ्याने बुसावन. म्हज्या देवा म्हज्या सेवा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्कनी नमस्कार करता. ओर तुजो उपकार म्हणटा. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण. निस्क्रिस्तांव केलाय म्हूण. आज पर्यंत सांबाळलाय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सैबा. मुसत म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी ना म्हजी सप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या फारीकपणा. म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसत बक्षी म्हजी समेस पत्का. म्हज्या पत्काची काकूळ कर. देवा पवित्र दीस सैपा तुजी कृपा. आजच्या दिसा पत्काक हांवें पडना सोचा. तुज्या पदे सांबाळू. म्हजे कायदे पाळू. म्हज्या पत्कांची काकूळ कर. म्हाका पत्क्या बक्षी. भावार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवा ते एक सण. बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव दिसत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पत्का खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आणि कथोलिक पवित्र सभा शिकयता. ती सता हांव सत म्हणटा आणि उसारता. कित्याक तू सस्नीक सत आनी सनवाय आनी तुवें ती उक्तापे केल्यार तू फटायनाय वा फुटोवन फडनाय. ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन. बरवशीचे विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकाचे बक्षांनी आनी जिणे उपरांत सस्नीक सूख चडयतलें म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकूळदार आनी तुवें तें बसयला. ह्या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन.
मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या बसत म्हजो पेलेंस हांव मोग करता कित्याक तूं अर्थ अपरिमीत आनी सरबरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी उरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका बोबऱ्या आनी सर सुप्रासड मोग फोव जाल्या देवाक अवयत्मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुका पता परिणाम आनी पदकांचे समय सुकतले ते निश्चय करता आमेन. समेच्या बुडव्यान बरी कबार हाडली आनी पवित्रत मेरवे ती गरबी जाली. नमान बरे गप्पे भरलेले सुंदर सांगाता श्रेमिता तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जेसू बगेन ती मरीत वाची मेळे मोपियांक काते मना ती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आपले सुमेचे सकल तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान बरे गप्पे भरलेले सुंदर सांगाता श्रेमिता तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जेसू बगेन ती मरीत वाची मेळे मोपियांक काते मना ती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आणि देवा सोबत मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियेलो. नमान बरे गप्पे भरलेले सुंदर सांगाता श्रेमिता तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जेसू बगेन ती मरीत वाची मेळे मोपियांक काते मना ती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवान देवाचं मय मबसूत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फाव समजे खातीर प्रार्थुया. एक समय आवडव्यान बरी कबा दिल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले तुझ्या कष्ट आनी कोसा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी फावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या श्रमनिफात आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या शादी तशात आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या शादी तशात आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या शादी तशात आनी सदां सर्वता आमेन. देवा गल्या बडव्या मुशरक ज्ञान सगळी म्हाका दिलाय तुझी तपेन म्हजे मोतूच वाडाय म्हाका राग सांबाळाने चलय आमेन. जुबलेवाची मागणी सर्गींच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता आमच्या भावाताय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत चलिल्लो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भाग्य अत्रेक परत जागृत करूं तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थाची बी पोषण करतली सावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असा आमच्या खंडीत भरोशान मनुष्य कुळाने सगळे सृष्टीते ते बी रूपांतर हाडूंक तेन्ना वाट्याची सकत पुर्ती नासतली तुझी महिमा सस्ता पसरतली. जुबलेवाची कृपा बरोशाची यात्रिका जावन आसच्या आमच्या थंय सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करो तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सडवरसो आनंद आनी समाधान पसारो ससनाक आशीर्वादीत जाल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी होगलाप जावं. मोरी आपल्या पुतासवे आशीर्वाद दे आमकां. भगेन क्रिस्तुची कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.